issue the mic first to you, then I sing now. आणि गायन गाऊया आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या A2 पान 1 A2 पेज 1. बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. मोगाच्यानो आमच्या क्रिस्ती जिविताक जेजू बगोर कांयच मोल ना. आमचें जिवीत सुकलोलें आनी मेलोलें जेजू विणें. जेजू सोवें आमकां जिवीत आसा आनी हें जिवीत आमकां ताजें सोवें रिगून रावून मेळूंक शकता. देवाच्या उतरान संस्कारणीन आनी पवित्र सोबेचे शिकोवणीन आमचें जिवीत आमी धीर रिगोवन फोलवून करूंक जाता. आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार आमकां म्हजें सोवें रिगून रावात, भरपूर पीक दियात असो साद घालता. जिविताची मुलां जेजून तीर गोठ रिगोवन भरपूर पीक आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागून येवया. मोगाच्या भयणी भावांनो, हीच कल्पना आमच्या मनान धरून ह्या पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सदभाग घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मोहिमान देवा कुचोरगी आणि शांती ताज्या मोनाच्या मुर्शाक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका आकारता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका दिवासा सोम्या Petrea zorituta Jesus Christa Somia deva deva cishiri Bapacha Buddha संसाराचे पाप काटाय आमची आगुतो तू संसाराचे पाप काटाय आमचे आम्ही ऐकून घे उजव्या कोसाय आमची कागुतो कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे मोयने जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोबी एकलोच तू मोगतो प्रार्थुया ह्या मिसाचें तें सांग हे मीस हांव तुमा समेस्तां पासत भेटयतां तेच परी व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता आनिता मिनेझीस मारिया लुइजा फेर्नांडीस रोजा फेर्नांडीस एल्सी आल्मेडा एफिस डी सोजा ओलिंदा आल्मेडा फ्लॉसी डिसोजा मिगेल de Almeida, Francis de Almeida, José Maria Fernandes. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोरतात लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात तांचोय उगडास करून तांच्याय पासत मागुया जायतीं जाणां पिडेंत कश्ट वतात जावं हॉस्पिटलांनी जावं घरा लागीं आसात जावं आयच्या दिसाक ऑपरेशनाक वेचीं आसात तांचोय उगडास करून तांच्याय पासत मागुया देवान आपले काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिवो म्हूण मागुया आज आमच्या गांवची तरणाटीं एक ल्हानसो टॉर्नामेंट घडोवन हाडटात सगळें बरे तरेन जावंक आमी मागुया ह्या वेळार रोगेपणान तुमच्यो खासक्यो गरजो इतेसावां देवा फुड्यान घालात सर्वेस्परा देवा वाट चुकलोल्यांक परतून येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय क्रिस्ती बावार्थ उसारतलीं सगळीं तांच्या क्रिस्ती नांवां आड वेता तें पयस करूंक आनी ताका सोबता तें परी जिवंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन.
इजाईस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबातान पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बोगोर भोंपणारांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किडलायतात, तशेंच म्हजें तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फोड जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें सारती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. सगळीं म्हणया. गायन कोतरे आमी हे स्तोत्र हे बरी 3 एक पावटी गाऊया. थोडे बिगोरे जमीर पडले आनी आपले फळ दिले. प्रितुबेंक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुबामपणान तिका सुफळ करताय. दाणो गोटो आमकां मेळसो करच्याक देवाची न्हंय उपोड करून भरून व्हांवता. जबाब. थोडे बरे जमीर पडले आनी आपले फळ दिले. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय, जमीन एकसारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय, तिचे फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडे बरे जमीर पडले आनी आपले तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफोळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरो, दोंगर पर्वत आनंदान नेटयल्यात. जबाब. थोडे बरे जमीर पडले आनी आपले फळ दिले. इंडाचे इन मैदानार वळवळान गंवाचो भाताचो श्रिंगार, संतोसान उलासता गायता सगळो संवसार. जबाब. थोडे बरे जमीर पडले आनी आपले फळ दिले. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडाबी करचे आसात ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रोसना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शांती पावोवंक तिच्या नजर जालें तें रोचणेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें.
तरी आसतना रोचणीक बोरवांसो आसा तो हो: देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवून स्वादीपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसरेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आखी रोचना बालोंतराच्या वायटांत आसलोले परी अजून पर्यंत कोश्टवता म्हूण आमी जाणो. आनी रोचनाच न्हय पूण आत्म्यांची प्रथम फॉलां घेतलोली आमी आमच्या कुडींतल्या सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिनगोन आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. बीन देवाचें उतर. जाका तो मेळटा आनी जेजू तो वंपी तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. मातेवा परमणे शुवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोऱ्याचे तोडयेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सरशी आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडयेर रावलो. तेन्ना ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें. सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली. मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतूच करपलें. पाळां नात म्हणटूच तें सुकलें. हेर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेंपून धरले. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसल्ल्यांनी आयकुचें. सोम्याचें शुवर्तमान. वागानी तुका क्रिसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी तर एका कुटुंबाची नदर मारल्यार एक आवय व एक बापूय आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक चलूंक शिकयता. जेन्ना तें भुरगें एक पावल मारता तें सकला पडटा आनी ती आवय बापूय ताका हात दिवन परतून उंच काडटात. परतून तें भुरगें चलोंक लागता आनी सकलाक पडटा. आनी अशें करून करून तें सकला पडटा. परतून आवय बापूय उंच काडटात. आवय बापूय केन्नाच म्हणनात, बापा पुरो, तुज्या लागीं चलोंक जावचें ना, तूं परत परत पडटाय, तुज्या लागीं जावचें ना, आसूं तूं थिंगाच राव, अशें म्हणचें नात. पूण आपलो हात दिवन परतून त्या भुरग्याक उंच काडटलीं. कित्याक तांचो फोकस भुरगें पडटा तेजेर ना. तांचो फोकस आसा ताच्या फ्युचराचेर. आपलें भुरगें उपरांत चलतलें, भुरगें धांवतलें, हाचेर तांचो फोकस. आनी हेंच कितें आयच्या सेवा धर्मांत आमी पळयता. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवेदाच्या पुस्तकांतलें घेतलां.
आतां इस्रायल पोरसां बाबिलोनियन निर्वाशी कशी आजून पासून आसात. थंय ती कोस्ट धुमाळ सोंसतात, जायते त्रास तांकां पडटात आनी ती म्हणटात देवान आमकां सोडली काय, देव आमकां विसरलो काय, ताणें आपणा लागीं करार केल्लो तो ताणें मोडलो काय, जायते प्रॉमिसीस केल्ले देव विसरलो काय. आनी असल्या वेळार देव इस्रायेल प्रवाद्या वरवीं तांचे कडेन उलयता आनी तो म्हणटा जसो पावस जमनीर पडटा सगळें भिजयता आनी उपरांत फळ उत्पन्न करता, तेच भाशेन देवाचें उतर बोलीस आनी सुडसुडीत. आनी इस्रायेल प्रवादी तांकां सांगता देवाचेर भावात देवात पातयेवन रावात, कित्याक केन्ना ना केन्ना तरी तुमकां हें फळ मेळटलें जे कोस तुमी भोगतात. देवान तुमकां प्रॉमिसीस केल्ले आसात ते तुमकां मेळटले. देवाचेर भावात देवात. इस्रायल पोरसां परत परत पातकांक पडटालीं, अविस्वासी जातालीं तेन्ना देवान तांकां सांडूंक ना. जायते प्रवादी धाडून तांकां देवाचें उतर आपलें उतर देवान पुरगुटलें. तांकां सांगलें तुमचें जिवीत बदलात, आपणा सुशी परत येयात. आनी जायत्या प्रवाद्यां वरवीं सांगल्या उपरांत देवाक जाय आमी कोण सांडलोलीं देवाक नाका, देवाक जाय परतून आमी सगळीं देवाचे विंगेत येयलेलीं. ते पासत देवाचें उतर देव आपलें उतर सदांच दीत आसता. ताका खबर आसा देव जीं मनशां देवाचें उतर आयकतलीं ती मानून घेवची नात, देवाचें उतर नाकारतलीं, ती आयकतलीं पूण बेऱ्या कानार घेतलीं, आपल्या जिवितांत पाळची नात, जिवीत बदलपा नात. तरी देव आपल्या प्रवाद्यांक धाडटा देवाचें उतर सांगूंक. हेंच कितें आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां, वोंप्याची वोपार. आनी थंय 4 भासांचे जमनीची खबर केल्या. पयली म्हणल्यार वाट. आतां आमच्या शेतांनी पळयल्यार वाट म्हणल्यार व्हडलो रस्तो न्हय, आमचे मेरयो आसतात शेतांत ती म्हणल्यार वाट. तेचेर चलोन चलोन ती वाट घट जाता आनी थंय पयलें बी पडटा. जो वोंपी उडयता तें बी ते वाटेर पडटा मेरेर. दुसरें बी पडटा कांट्यांनी. थोडे कांटे आसतात शेतांत, उपरांत खडपी जमीन आसता, फातर आसतात जायते, आनी मोदें बरी जमीन आसता. आतां हे 4य जमन्यो आमच्या भितर आसात. आमी केन्ना देवाचें उतर आयकता पूण तें आमकां सजमना. ती जावन आसा वाटेर पडलेलें बी. आमी देवाचें उतर आयकता, आमी तें पाळूंक वेता पूण आमचो भावार्थ हलको पलको उंचूच आसा खडपार. जेन्ना कोसाज येतात तेन्ना आमी भियेता. आमी देवाचें उतर आयकता पूण दुसऱ्यो वस्तू संवसारी वस्तू आमकां भुलयतात. आनी तें जावन आसा कांट्यांनी पडलेलें बी. दुसऱ्यो वस्तू आमकां दामून चिपून दवरतात. आनी जेन्ना आमी बरें करता, दर घडये जें आमी बरें करता ती जावन आसा आमची बरी जमीन. आनी तेन्ना आमी पीक दिवंक पावता. एकाक 60, एकाक 100, एकाक 30. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भागवेंत पावलू रोमकारांक बरोवन तांकां सांगता थंय क्रिस्तांव लोक पश्टवता, जायतो कोस धुमाळो भोगता आनी तो तांकां म्हणटा देवाचेर भावार्थ देवात. हे कोश्ट आसात ते सदांच थकपाचे न्हय, थोड्याच वखदाचे. पूण जेन्ना तुमी जेजू पासत कोस त्रास सोंसतात ताचो फोड तुमकां स्वर्गा राज्यांत आसा, व्हडली मजुरी आसा. आनी उपरांत तो म्हणटा आमच्या पातकांक लागून फक्त आमीच न्हय पूण सृश्टी पासून कश्टवता. आनी आयज पासून आमी पळयता आमच्या गोंयांत कितें जाता. झाडां कातरून जावं लँड ग्रॅबिंग, पल्युशन आनी दुसऱ्यो वायट वस्तू घडटात. आनी ते आमच्या पातकांक लागून देवाची रोसना रोडटा. पूण हे कोस्ट सदांचेच न्हय. देव केन्ना ना केन्ना तरी आपलें उतर पाठयता आनी तें आमी पळयता. जायतो लोक आपलो आवाज उबारता ह्या वायटाचेर, निशेध मारता आनी तातूंतल्यान देव उलयता, आपलें उतर पाठयता.
देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता. पयलें म्हणल्यार देवाच्या उतरा वरवीं. आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता देव आमच्या लागीं उलयता. देव आमच्या लागीं उलयता आमच्या कुटुंबान, आमच्या भावा भयणी उद्देशी, आवय बापाय उद्देशी. जेन्ना आमी कितें बरें सांगता तेन्ना देव उलयता. आनी देव आमचे वरवीं दुसऱ्या लागीं उलयता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिटकायता, जावं तरणाट्यांक, जावं भुरग्यांक, जावं वाडलोल्यांक, एकसूरपणान घोडे जियेतात, जावं पातकान जियेतात, आमी तांकां सांगता तेन्ना देव आमचे वरवीं तांचे लागीं उलयता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी कितें करुया? पयलें म्हणल्यार देवाच्या उतराक आमी आयती रावुया. जेन्ना आमकां कोण कितें बरें सांगता आमी मानून घेवया, ताचे वरवीं देव उलयता. दुसरें म्हणल्यार देवाचें उतर आमी जें वाचता, जें आयकता तें आमच्या जिवितांत पाळुया. आनी जेन्ना पाळुया म्हणटा तेन्ना आर एफर्ट्स कावंट. आमी जितले फावटी प्रयत्न करता बरें करूंक, घोडे घडोना त्या पातकांतलो भायर सरोंक, पूण जितले फावटी आमी ट्राय करता, प्रयत्न करता, दॅट एफर्ट कावंट्स. आनी तिसरें म्हणल्यार आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक संदेशकार जावुया. आमी जेजूक चिटकून बरीं फळां दिवया. आनी जेन्ना आमी हें करता आमी बरी जमीन कशी वापरता. आनी आमी फळ दितलीं वो दिवपाना, तें फळ आमकां मेळटलें वो मेळपाना तें आमचें धरलेलें ना. तें फळ धरलेलें आसा देवाचेर. आमचो वावर फक्त वावर करपाचो, प्रयत्न करपाचो, बरें तेंच करपाचें. फळ आमकां देव दितलो आनी फळ आमकां स्वर्गा राज्यांत मेळटलोच. पूण संवसारांत पासून आमी जियेतना जी बरेपणां आमी अणभवता तो जावन आसा आमकां फळ. जें बरेपण आमी करता तितलेंच दोबरादान देव आमकां भरता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी हे देवाच्या उतराचे संदेशकार जावुया. जशे परी ते आवयन आपल्या भुरग्याक चलोवंक जायना म्हूण सोडूंक ना, जशे त्या वोंप्यान 4 बासाच्यो जमन्यो सगल्याक बी शिपडायले, तेच भाशेन आमी सगल्यांक एकठांवया, कोणाकूच भायरांचे न्हय. आमकां घोडे खबर आसतलें आमच्या वाड्यांत वा समाजांत कोण आसा एकसूरपणान जियेतात वा तांकां भायरायतात, तांचे लागीं घडोना. कितले फावटी सांगल्यार तें सजमना. असल्या मनशांक पासून आमचे वरवीं देव तांचें जिवीत बदलूंक शकता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. जेजू ह्या मिसा वरवीं आमकां पोसता. पयलें तो देवाचें आपलें उतर आमच्या काळजांनी वोंपता आनी उपरांत आपलीच कूड आपलेंच रोगत दिवन आमकां घोटाय दिता हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक. तर हीच कृपा ह्या मिसा भेटेन जेजू लागीं आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सांगातान म्हणुया. सोत मानता देवाक सोर्वेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो. आंकवार मारयेक हांवें सोमलो, मोस लडाखाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्या पुरो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सोर्वेदार त्या बाबाच्या उज्याक बसला. थंय ताणें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुलसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यान घालुया. वाटेर वोंपलेलें देंवचार येवन तें काडून वता. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी
देवाच्या उतरान आपलें जिवीत रिगोवन आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाच्या उतराचें फळ दिवंक तांकां कुरपेन बोरमूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. कोडपी जोमनीर पडलेलें पाळानांत रोखडेंच हालता. आमचे समाजीक सेवक वेगवेगळे वायटांक लागून जिविताच्या मोलार फोडपी जमीन अणभवून राजकारणींक मोलार हालतात तोलतात. देवाच्या उतराच्या उजवाडान तांचें जिवीत फोलवोंत कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. कांट्यांनी वोंपलेलें दामून दवरतात पीक जायना. आयज वेगवेगळे तोरेन कुडी मोनाचे पिडेक लागून जायतीं जाणां भावार्थान सांडलोलीं आसात. असले पिडेस्त भावां भयणांक कोश्टांनी फोलवोंत जावं बोलान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बोरे जमनीर वोंपलां तें पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. आमी सोगल्यांनी आमच्या जिविताच्या बेसा आनी आपोवण्या पोरमोणें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान फोलवोंत करूंक आमकां कुरपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. भोव दोयाळ बापा, कालतेपणी तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. तुजे इच्छे प्रमाणे आनी दोयाळायेन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेठोनेक आमी गायन गावुया. C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मरांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतली तुजे पवित्र सोबेच्या दानाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी भावार्थ्याची पवित्रताय वाडोवंक ती आत्मीक पसवण करून दी.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतात. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक घराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी समर्पता. आनी तू मरतेचो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां. देखून आमी तुका दिन वासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत
वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका पृथ्वी मोगान सोपूण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोरपदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओंत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण उतर मातलोय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. जेजू दाखवेल आमी फाटे. D14 पान 54. D14 पेज 54. Jesus,
सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र गुटांत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसात. आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळल्या तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 99,970. वेनसडे कलेक्शन 9,830. फ्रायडे कलेक्शन 3,060. सेकंड कलेक्शन कम्युनिटी सेंटरा खातीर 64,056 रुपीज. आज पिरगोजेच्या थोरणाट्यांक जमात आसतली 9 वरांचेर मिस जाले उपरांत. आज पॅरीश यूथ घडोवन हाडटा इंट्रा पॅरीश टोर्नामेंट सुरू जातलो 11:30 वाजता. सगळ्या तरणाट्यांनी येवचें आनी तुमी अदीक करून लोकांनी आमचीच गांवची तरणाटी ती तांची उर्बा वाडोवचे खातीर तुमकां वेळ इल्लोसो वेळ करून तांच्या पासत येयात आनी तांकां शाबासकी दियात. थंयसर मातशें रावात आनी येयात म्हूण मागता. कारण जायतो कोश्ट त्रास करून ताणें सगळें तयार केलां आनी तुमी आसल्यार आमकांय बरें दिसतलें म्हणटच तुमकां आमंत्रण करता. तुमी येवचीं. भायर SSB आसतली. गरीब दुबळ्यांक तुमचो आदार उदारपणान दिवचो म्हूण मागता. जी कोण ग्रँड पेरंट्स डेयाक येवंक सोदतालीं तांणी नांवां दिवचीं कॅटिकिस्टा लागीं वो PPC मेंबर्स वो ऑफिसांत हाडून. म्हाका दिसता दुसऱ्या मिसा उपरांत थंयसर कॅटिकिस्टां आसतलीं. तुमी तुमचीं नांवां तांकां दिवंक जातात. जुलायाचे 13 म्हणजे फाल्यां सेंट एंटनी कॉपलांत नोमशींत सांजे 6 वरांचेर मीस जातलें. जुलायाचे 17 तारखेर शुक्रार दीस मीस सांजे 6 वाजता. उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन एंड लेईंग ऑफ हँड्स. पोरजोड मॅगझीन उजवाडाक येता आगोस्ताचे 21 तारखेर. तुमचे ॲडवर्टिजमेंट, आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीस हाडून दी म्हूण दिवंक मागता. आमचे अपील्सूय भायर सरल्यात. PPC मेंबर वो ऑफिसांत येवन तुमी व्हरचें आनी सबमिशनाक लास्ट डेट जातली ऑगस्टाची 10 तारीख. फुडल्या आयताराची मिसाची मांडावळ हे भाशेन CFM 6:30, पॅरीश यूथ 8 o'clock, कॅटिकिस्ट 9:15, MFC 10:30, वुमन ऑफ होप 5:30. ह्या सुमानाक आमकां डोनेशन आयल्यांत. फेलिक्स एंड म्युरल मार्किस मिरामार 20,000. जेरल्ड एंड हेरमिंता डिसोजा दोंदरे 1,500. तुमच्या उदारपणा पासत तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी देवाचो उपट आशिर्वाद तुमचेर मागता. निमणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक सोर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शुभ वर्तमान परगट करात. देवाचे व्हड उपकार. मागणें साम मिगेलीक. साम मिगेल महापडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. F6 देवाक दिनवास पान 208, F6 पेज 88.